चवथ हो गोंयांतल्या सगळ्यांत व्हड उत्सव। चवथी निमतान गोंयकार आपल्या घरांनी वेगवेगळ्यो सजावटी करतात। पळयात गणेश दर्शनाची कांय खिणचित्रां। आरडेक्स गो खातीर गौतम शिरोडकार। खूप वर्ष झाले आम्ही एक्चुअली आम्ही पेडणेच्यान आमचे पूर्वज हांगा आयिल्ले आसा। तेंचे आमकां ठाव ठिकाणा कितली वर्सां हांगासर येवन रावल्या ते आमी पेडणेकर आसून आमी ह्या सावळ्या गांवांत आमी हांगा सगळी स्थायीक जाल्ली आसा। थोडे आमची फॅमिली मडगांवां रावता, थोडी अडफोड्या रावता आनी अशी सगळे कडेन आमच्या ह्या सावळ्यान परिसरान आमी रावल्ली आसा। तरी आसतना आमी आमच्या ह्या कार्याक आमी गणेश चतुर्थीच्या निमतान आमी एकी कडेन रावता आनी सगळीं एकामेकाक घडोवन मेळोवन एका कडेन राग द्वेश न करता एकामेकाच्या सानिध्यान आनी सामिध्यान आमी रावता आनी तितून आमकां खूब मजा येता। प्रत्येकाचें हृदय अशें दिसता भरून येयल्लें आसता। हे आमी अष्टविनायक हांगा केल्ले आसा। अष्टविनायक दर्शन हे आमचे 8 गणपती आहा। अष्ट म्हटल्यार कितें संस्कृतीन हेका 8 म्हणटात। 8 हे आमचे गणपती आहा। त्या 8 गणपती हो एक आहा तो म्हणटा तो बल्लारेश्वर आहा तो पाली आहा, वरद विनायक आहा तो महाड ह्या गांवान आहा, मोरेश्वर मोर गांवान आहा। अशे 8 गांवांनी आमचे 8 गणपती आहा। तेंचे आमी धाकट्या भितर आमी हांगा हेंचे हे दाखयल्ले कला दाखयल्ली आहा। त्या 8 गणपतींक स्वयंभू अशे संस्कृतीन म्हणटात। स्वयंभू म्हटल्यार कितें, तांकां कोणी निर्माण करूंक ना, तांकां कोणी आकार दिवंक ना, तांकां स्वता आकार येयल्लो आहा आनी हेंची स्वता निर्माण जाल्ले आहा 8 गणपती। आणि आमी हे डेकोरेशन करता की हे 7 दीस हे डिफरंट टायपचे करता आमी, जे कितें अशें बरें जावचें अशें। म्हणजे आमी थर्माकोलाचे यूज करना जाता, म्हणजे हे नॅचरल करता आमी 15 दीस आसतना स्टार्ट करता। आनी जे हांवें अंदू एक केला पळय ते फक्त पेपरांचे केला, ते वेस्टेड पेपर आसता पळय अशे कर्टन्स अशे मागीर ते यूज करून हांवें यूज केल्ले आहा। कितले दीस लागता सारके करपाक? 15 दीस लागता। 10-15 दीस अशें म्हाका लागता रे कंटिन्यू अशें करिना, मातशें करून 15 दीस तरी आसतना स्टार्ट करता आमी। आनी वार्षिक तुमी 7 दीस? वार्षिक आमचो 7 दीस गणपती, 4-5 गणपती आसता आमचे बाकीचे। आनी वर्सा आमी डिफरंट करता, म्हणजे तेच खंय करना पॅटर्न। हय।